गोळावलीच्या लोकांनी घातली पर्यटकांचेर बंदी। परत परत कयर उडोवप आणि बेजबाबदार वागणूक केल्ल्याच्या घडणुके उपरांत 70 गांवांतल्या रहिवाशांनी आपल्या थळाव्या बंदराची राखण करपा खातीर निर्णायक पावल उखल्ला। गांवकारांच्या मतान पर्यटक थंय कवथेच्यो बाटल्यो, प्लास्टीक आणि बाकीचो कचरो थंय तसोच दवरता। ताका लागून निसर्ग आणि उदकाच्या दर्ज्याचेर जावपी परिणामाविशीं गंभीर हुस्को निर्माण केला। पर्यटकांच्या प्रवेशाचेर निर्बंध घालपाचो निर्णय गांवच्या बसकेंत घेतिल्लो, जंय थळाव्या लोकांनी एकमतान फुडली सुचोवणी मेरेन खंयच्याच टुरिस्टाक ह्या सुवातेर प्रवेश मेळचो न्हय अशें मान्य केलां। हो वाठार सांबाळपाच्या म्हत्वाचेर भर दितना गांवकारांनी बंधारा आनी ताचो भोंवतणेचो वाठार फकत सैमीक आकर्षण न्हय तर थळाव्या शेतकारांक खातीर एक म्हत्वाचो उदकाचो सोर्स अशें स्पश्ट केलां। ह्या थारावाक पाळो दिवन थळाव्या तरणाट्यां वांगडा समाजान व्हड प्रमाणात नितळसाण मोहीम घडोवन हाडली। काळांतरान सांठिल्लो व्हड प्रमाणात कयर काडून उडोवपा खातीर एकठांय येवन वाठार निवळ आनी सुरक्षीत स्थितीत हाडलो। तशेंच नव्या रिस्ट्रिक्शनांचें उल्लंघन करपी कोणाकूय पुलीस कागाळी आनी कायदेशीर कारवाय करची पडटली अशी खर शिटकावणी गांवकारांनी दिली। पर्यावरण राखण आनी तिगून उरपी पर्यटनाविशीं समाजाचो वाडटो हुस्को ह्या कृतींतल्यान दिसून येता। आपली सैमीक जापसालदारकी घेवन गोलावलीचो लोक थळाव्या पर्यावरणाचो आदर करपाच्या म्हत्वाविशीं खर संदेश दितात। जे विविधतायेची राखण आनी निवळ उदकाचो सोर्स सांबाळप हें फकत पर्यावरणा खातीर न्हय तर ताचेर डिपेंड आशिल्ल्या वेलफेअरा खातीर आनी उदरनिर्वाहा खातीर गरजेचें आसा हें तांच्या यत्नांतल्यान स्पश्ट जाता।